संगणकाचेर किंवा कंप्युटराचेर आमी हे स्टोर करू शकता. ह्या अनुषंगान आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा त्यांच्यानी एनिमल हजबंड्री स्टार्टअप स्किमी अंडर एक प्रोजेक्ट मागयल्लो आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा तो एनिमल डिजिटल आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी ह्या एका संस्थेन बेळगांवचे यंग इंजिनियर आसात सुदीप हुक्केरी आणि प्रसाद देसाई हांच्या मार्गदर्शना अंडर हो प्रोजेक्ट दिल्ली तांच्यानी प्रपोज केलो आणि त्या प्रोजेक्टाक बेस्ट प्रोजेक्ट एनिमल आयडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हणून तांकां एवॉर्ड मेळ्ळो. आणि हो प्रोजेक्ट आमच्या गोंया खातीर फर्स्ट टायम अख्ख्या देशान आमच्या ही जी श्रीराम गोशाळा आसा अखिल विश्व जय श्रीराम गोशाळा गो संवर्धन केंद्र जे आसा त्या केंद्रान आमी पयल्या फावटी आमी राबयता. हो जो प्रोजेक्ट युनीक प्रोजेक्ट आसा अजून खंयच्याच गोशाळेन राबयल्लो ना आणि आयज आमी ह्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करून आमी तो कंप्लीट केल्लो आसा. आणि ह्या प्रोजेक्टाचे खुबशे बेनिफिट्स आसा की ह्या प्रकल्पा अंडर जितली जनावरां आसा त्या जनावरांचे एक युनीक आयडेंटिटी आमी तयार केल्ली आसा डिजिटली. कॅमेऱ्यांतल्यान जनावरांचे मजल आसता म्हणजे सोण आसता ताजे हे युनीक आसता जशें आमच्या बोटाची फिंगर प्रिंट आसता त्या प्रमाणे हे मजल आसता ते प्रत्येक जनावराक युनीक आसता आणि ते मजल आमी फोटोग्राफीन 10 फोटोग्राफ्स काडटा त्या मजलाचे आणि ते कॅप्चर करता. त्याच बरोबर जनावरांची हायट वेट वजन जे आसा ते त्याचो रंग भायले एक्सटर्नल टॅगिंग आणि शेपडेचो गणो इतर जे कितें गोष्टी आसा सगळ्यो आयडेंटिफिकेशनाक लागता तितल्यो आमी त्या मोबायलान आमी कॅप्चर करता आणि हे सॉफ्टवेअरान अपलोड करता. सर म्हाका सांगात आता तुम्ही जो इन्फॉर्मेशन काढून जे तुम्ही सॉफ्टवेअरान जी फीड करतात न्ही त्याचे कितें फायदे जावपाक शकता फार्मरांक आणि बाकीच्या. खरें तर ह्या प्रकल्पाचें खरें नांव आसा तें कावज ऑन क्लाउड म्हणजे ज्यो गायींचें इन्फॉर्मेशन तुमच्या नेटार किंवा क्लाउड बेजाचेर उपलब्ध जातलें. हर एक शेतकऱ्याक ज्याचे कडेन एंड्रॉयड फोन आसा तेणी हे एप्लिकेशन जेंचें आसा तें डावनलोड करून जर आपले कडेन दवरीत जाल्यार ह्या जनावरांचें सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां मेळटलें. ह्या इन्फॉर्मेशनात फर्स्ट एक शेतकऱ्याक बरो मोठो फायदो जातलो तो म्हळ्यार जेन्ना गाय ही विकपाक वतली मार्केटान तेन्ना तिचो बेज वॅल्यू आसा तो त्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आसतलो आणि एखादी ही जर गाय विकपाक गेली आणि जर मध्यस्थ कोण आसा त्याच्यामध्ये मिडलमॅन आसा किंवा दलाल आसा तेणी जर त्या गायचो रेट वाडोवन सांगलो जाल्यार शेतकऱ्याक क्लाउड बेजाचेर वचून त्याचो खरो वॅल्यू कितलो आसा तो एसेस करपाक मेळटलो.